अराउंड 90 लॅक्साचो प्रोजेक्ट आसा आणि हॉट मिक्सिंग म्हणजे फ्रॉम सारखे अंबाबाई टेम्पलाचे जंक्शन आसा टील कामत गॅरेज हो आम्ही स्ट्रेच घेतला. तातूंत भितर इस्लामपूर वयर थोडो स्ट्रेच घेतला आणि स्कुला कडेन आमी पळयला की तो रस्तो खूब पिड्ड्यार जाल्लो. माता हायर सेकंडरी कडेन स्कुला कडेन भुरग्यांक वता आसतना पासून खूब त्रास जातालो. सो तो एक स्ट्रेच घेतला. सो अशें करून हे 4 स्ट्रेच आज कंप्लीट जातले. अराउंड 90 लॅक्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी रस्तो मातसो पिड्ड्यार जाल्लो. 3 वर्सां खूब वर्सां जाली आतां. सो तो एक करपाक घेतला आणि अशेंच करून वास्कोतले जे मेन रोड्स आसात ते बी सगळे ऑलमोस्ट हॉट मिक्स वी आर रेडी. म्हणजे फ्रॉम ठक्कर हाऊस टू वर्णापुरी जंक्शन तो रस्तो रेडी आसा म्हणजे पास जावन. फक्त आमकां ते मदीं तानिया हॉटेला कडेन 4 कल्वर्ट्स करपाक जाय. तो 4 कल्वर्ट्स केले की आमी तो पडतो घेतलो. तातूंत भितर तो कल्वर्टा कडेन वायडनींग जातलो. सो परत खर्च जावचो न्ही. तातूंत भितर रेल्वेचो ब्रिजूय थंय येता. सो एकूच टायमाक आमी मे बी आनी एक दोन महिने लागत आमकां. सो ते जाले की ऑटोमॅटीक म्हाका दिसता ते सगळे फूल रस्तो एकूच टायम क्लियर जातलो. FL गुन्स रोडूय आमी हाका घाला आणि स्वतंत्र पाथ जेन्ना ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जातले ते काबार जातकूच तोय बी रस्तो हॉट मिक्स जातले. अशें करून वास्कोतले जे मेन रस्ते आसा ते ह्या एक 2-4 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातले आणि मागीर इंटरनल जे थोडे रस्ते आसा तेय कंप्लीट जातले. ह्या फावटी पयली फावटी आमी ओन्ली रस्तो घेवना. जे सायड थोडे शोल्डर्स आसता थोडे गटर्स सारके नासता तेय बी आमी रिपेर करून म्हणजे वन टायम कशें उदक वचपा खातीर सारको फ्लो अशें केलां. आनी त्या खातीर आज हें इनॉग्रेशन बायणां आमी हांगा करता. म्हाका दिसता आयज 1-2 दिसां भितर हो पूर्ण रस्तो कंप्लीट जातलो. गार्डन ऑलमोस्ट एवरीथींग इज रेडी म्हणटा तशें. म्हणजे हो पळय हो जो हांगा तुमकां दिसता हांगा दुकानां आसा हांगा हॉलूय येतलो आनी तांकां नवी दुकानांय मेळटली. आनी भितरले सायडीन गार्डन अराउंड 7 crores प्रोजेक्ट आसा आनी 5 ते 6 दिसां भितर ताजो टेंडर येता. विच बी ओपन मे बी 1 म्हयन्या भितर ओपन जातलो आनी ताजे मागीर काम स्टार्ट जातलें. सो एवरीथींग इज रेडी. ह्या वॉर्डाचें ओवरऑल डेव्हलपमेंट आमी एकूच वॉर्ड घेवना. आमी सिटीनूय काम चालू आसा बायणाय काम चालू आसा मांगरानूय काम चालू आसा. तातूंत पयलें मांगरान सिवरेजीचें काम चालू आसा. गिरीशाच्या वॉर्डान थंय सिवरेजीची मोठ्या प्रमाणावर काम चालू आसा. पंपिंग स्टेशनां जाता बाकीचे कडेन सगळ्या कडेन कामां जाता. सो एवरीवेर आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट पळयता. वॉर्ड नंबर 12 जे हॉट मिक्सिंगाचे शुभारंभ जाल्ल्या ही तर सुरवात आसा. कित्याक आमच्या नशिबान एक बरो आमदार मेळ्ळो आसा बरो कावन्सिलर मेळ्ळो डी फॉर दाजी डी फॉर दीपक आनी डी फॉर डेव्हलपमेंट. ही तर सुरवात आसा अशी दिसता म्हाका. हेज्या फुडें अशें बरेंच काम जे आसा आमचें पेंडींग आसा किंवा न्यू वर्क आसा ते खुबूच म्हटल्यार आमकां बेगीन आमकां मेळटलें अशें दिसता. पावर हावजाचो प्रोजेक्ट आसा तोय बेगीन आमकां मेळटलो. हांगा गार्डनाचो प्रोजेक्ट आसा तोय मेळटलो. रॅम्पाचो ते गेटीचो जे प्रॉब्लम आसलेलो तो ऑलमोस्ट सॉल्व जायत येयल्लो आसा. आयज फर्स्ट टायम आमचो दाजीबाईन ते म्हणजे आमकां एक बरो आमदार लोकांनी दिला आनी फुडें बी आमकां दाजीबाई आमचो आमदार आसतलो 100%. कित्याक तेणें जी कामां करता म्हणजे चालू आसा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट चालू आसा. आनी मेन म्हणल्यार तो आमचो इस्लामपूर रोड आसा पळय तो आयज पर्यंत कोणें चिंतूं नाशिल्लो तो आमच्या आयज दाजीबाईन तो हातीन घेतलो आसा. आनी हांव मागतां आमच्या सगळ्या लोकां कडेन दाजीबाईक चडान तुमी फुडें सपोर्ट करून आनी फुडें जिखून हाडचो. इस्लामपुर की वास्ते एक अच्छी बात है कि हमारा आमदार दाजी के इनिशिएटिव से कुछ हो रहा है. म्हणल्यार अजून मेरेन थिंगा जावंक नासलो सगळें फोडून दवरला आनी आतां हिंगासरूय जाता बायणां वाटा आतां केन्ना खणटले खबर ना. पूण रस्तो करता ते तेंच्यांनी दवरपा जाय. थोडे दीस तरी चलपा जाय. हे रोखडे रस्तो करता आनी मागीर ते खणून उडयता. पूण इस्लामपूर इज गुड थिंग. इस्लामपुरा रोड नासलो आजून. ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर असल्या कारणान हांव आमच्या आमदाराचे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की ह्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट कंटिन्यू जायत आसा. आयज जे हॉट मिक्स जाता ते मेजर हॉट मिक्स म्हणटा पळय ते इस्लामपूर खरोखरच थंय गरज आसलेली. आमी मेन रोडाचे हॉट मिक्स ऑलमोस्ट करीत आसता पूण जेन्ना इंटिरियर रोड हॉट मिक्स करता पळय ते खरें पळोवपाचें आसता. तें लोकांक हो त्रास जाता पळय तो. आयज इस्लामपूर जेन्ना वयता पळय तो खूब वर्सां जालीं तेंप जालें ते हॉट मिक्स जावंक ना. ते आयज हॉट मिक्स जाता. त्याच्या भायर जो आमी माता स्कुला कडेन आयज इतली माणकुली भुरगीं त्या तुमी पळयला आसतलो तितलो बॅड कंडिशन आसलो तो तेजे नदरेन येयलो आनी तो तेणें हॉट मिक्स करपाक थरयलो आनी तोय म्हाज्याच वॉर्डान पडटा आनी तो तेणें हॉट मिक्स करपाक थरयलो आनी तो केला. इतलेंच न्हू जाल्यार आमी जातात पळयता की जेन्ना एक्सिडंट जावपाक कारण कितें आसता जेन्ना रोड आनी रोडाचो फुटपाथ्या मदीं रोड शोल्डर आसता तातूंत माती भरता आनी ती माती रस्त्यार येता आनी खंय तरी स्कीड जावन गाडयो पडटा. आनी ही जे हांगा कॉलेज आसल्या कारण हांगा खूब केसीस जावंक शकता भुरगीं येता वयता.
आनी ह्या डेव्हलपमेंट वर्कान रोड हॉटमिक्सूच न्हू जाल्यार जो रोड शोल्डर आहा पळय ते सुद्दां आमी हें केल्लेलें आसा म्हणजे आमी ताका बेथो घातलेलो आसा आनी जे माती उरता ती कांय उरना. सेकेंडली हांगा गटरूय केल्लेले आसा आनी जे क्रॉस ड्रेन जे इम्पॉर्टंट क्रॉस ड्रेन आहा 1, 2, 3 जे क्रॉस ड्रेन म्हणजे आमच्या कापेश्वर टेम्पलाक पावसांतून इस्लामपूर उदीक लोटता तो क्रॉस ड्रेन आमी केल्लेलो आसा. म्हणजे मेजर काम आमी हांगा केल्लेलें आसा. आयज ते डांबरीकरणाचे वॉर्ड नंबर 12 जे काम सुरू केलां आमदारान बाबदाजी सालकरान खरी बरी गोश्ट आसा. आनी तशेंच दिपकान सांगलें कित्याक माता स्कुलान जी भुरगीं शिकता तो रस्तो जो व्हेरी बॅड कंडिशन आसलो तोय आमदार घेतला. पण ह्या फावटी अशें जालां कित्याक बाबा आमी प्रत्येक जे खंय कोण पावून आसलेलो ते रस्ते करपाक आमदार पावलेलो आसा. तुमकां खबर आसा सायडीक माती आसता तोय थेटरूय खंय तरी डांबरीकरण घेवन तेंय खंय तरी बंद जावपाचें. म्हणजे बरें उदरगतीचें पावल जें वास्को शहरान चल्लां अशें आनी 2-3 वर्सांत तुमकां पूर्ण वास्को एक सुंदर वास्को दिसतलें. हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें आनी ताका दामोदरान अशीच शक्ती दिवं वास्कोकारा खातीर कितें बरें काम करपाक. देव बरें करूं.